आमी हांगा आसा गिरी म्हापसा गिरी नॅशनल हायवेचेर उजव्या वाटेन आमचो आसा नॅशनल हायवे जो MBR कन्स्ट्रक्शनान सब स्टँडर्ड केला. त्या रस्त्यार आमी गेले जाल्यार कशी गाडी घालता हें सगळ्यांनीच एक्सपिरियन्स केल्लें आसा. सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा, जितून भ्रश्टाचार जाल्लो आसा, जितून मिशन 30% कमिशन. ज्या कामाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर भारतीय जनता पार्टीचे जे व्हड लिडर आसा दिल्लीचे तेंचो सोयरो जावन आसा आनी तेकाच खातीर तेचेर कांयच कंट्रोल रायट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दीस नॅशनल हायवे टील टुडे तेचेर कसलोच कारवाय करूंक ना, कसलीच देखरेख ना, कांयच तेचें इन्स्पेक्शन जावंक ना. आनी गोंयकारांचे पयशे, ह्या देशांतल्या जनतेचे पयशे तेंच्यांनी लुटलेले आसा. आयज आमी हांगा उबे आसा सर्वीस रोडाचेर नॅशनल हायवेच्या बगलाक जो सर्वीस रोड आसा गिरी कडेन म्हापसा गिरी. जेन्ना आमी पणजेच्यान म्हापसा वयता तो सर्वीस रोड काल खचलेलो आसा, व्हडलो हुणको पडलो. हे सगळ्या लोकांनी पळयल्या. आयज आमी तें काम कशें चलता तेचें इन्स्पेक्शन करपाक आमी येयल्ले आसा. हे सब स्टँडर्ड काम अजूनय तेंचें काम चालू आसा. आयज जे रिपेर वर्क आसा ते सब स्टँडर्ड रिपेर वर्क ऑफ सब स्टँडर्ड सर्वीस रोड हे आमी आयज हांगा तेची देखरेख करपाक येयल्ले आसा. एक व्हडलो आकांत हांगा येयल्लो, देवाची कृपा की कोण हांगा मरोंक ना, कोणाक व्हडलो एक्सिडंट जालो ना. पण हो रस्तो इतलो बाबत जावन आसा, जावं ती हायवे जावं सर्वीस रोड, कसलीच गॅरंटी ना. खंय केन्ना कोसळात, खंय केन्ना पडात आनी खंय केन्ना कोण मरात हेची कांयच शाश्वती ना, कांय गॅरंटी ना. आमी निशेध मारपाक हांगा येयल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजीन सरकार, जे केंद्रार नरेंद्र मोदी हो एक इंजीन आनी दुसरें इंजीन गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत, ही दोन इंजिनां, ही दोनूय इंजिनां मेळोन हे कितें करता तर भ्रश्टाचार. हेजे वयल्यान ह्या सरकारान कितकें भ्रश्टाचार चलता हें हांगा दिसून येता. खरें म्हणल्यार ज्या पद्दतीन फाटल्या 15 दीस पयलीं आमचो PWD मंत्री गोंयचो श्री निलेश काब्राल हेणें एक जो पणजे मिरामार जो रोड जाल्लो, बाबूश मोन्सेरात पणजेच्या आमदारान जेन्ना बोवाळ केलो, कंप्लेंट केलो, एका दिसा भितर 24 तासां भितर तेजें पेमेंट आसता पेंडींग दवरलें, तेजें लायसन 2 वर्सां खातीर सस्पेंड केलें. सो म्हाका ह्या सरकाराक सांगीन दिसता, PWD मंत्र्याक सांगीन दिसता की हो जो सरकारी जावंय जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर MBR, जो आमचो ऑनरेबल व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री व्यंकय्या नायडूचो भाचो, तेणें हें काम केल्लें आसा ह्या रस्त्याचें. हांव ह्या सरकाराक चॅलेंज करता, आव्हान करता की तुमी जर कापासतात आसा जाल्यार तुमी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक शोकॉज नोटीस इश्यू करून दाखयात, तुमी ताका ब्लॅकलिस्ट करून दाखयात, तुमी तेजें पेमेंट पेंडींग दवरून दाखयात. हांव तुमकां सलाम मारता, गोंयचे लोक तुमकां सलाम मारतले, कित्याक तुमी इतके लाचार जाल्ले आसा. तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या तालार तुमी नासता. मुख्यमंत्र्याच्या पोतान सगळे ऑफिसर्स आसा, हे तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या तालार नासता. 66 ते 2 तालुका तिसवाडी बार्देस ह्या मेजर रोड आसा. हे 2 तालुका कनेक्ट करपाक जे पणजेसान म्हापसा लोक येता, हजारांनी लोक येता दिसभर ह्या रोड यूज करता. आमी जेन्ना टॅक्स भरता, रोड टॅक्स म्हणून दुसरे खंयचेय टॅक्स भरप, सरकार आसा हे टॅक्साक घेवपाक, आमचे लोकांचे पयशे घेवपाक, कित्याक आमकां हे सर्वीस दिवपाक. हो सर्वीस न्हू, हो डिजास्टर. आनी हिंगा पळोवंक गेल्यार तुमी हिंगा पळया, हो ड्रेनेज हिंगा काबार जाला. ड्रेनेज थिंगा पासून हिंगा कंप्लीट ना. सब स्टँडर्ड वर्क म्हणल्यार इनकम्प्लीट वर्क. शेतां पळय, शेताचें कंडिशन पळया, कचरो पळय कसो जमयला हेंच्यांनी. हे बॉर्डर लायन इतले हजारांनी एक्सिडंटां जाता हायवेचेर जावं सर्वीस रोड. हे काळजी घेवपाक जावंक जाय सरकारान. कॉन्ट्रॅक्टराक निशेध करता आनी ताका ब्लॅकलिस्ट करपाचो. हे पळय काम केलां तेंच्यांनी, कितले वर्सां जाले हे काम करता, ते सर्वीस रोडाचें काम करता, हायवेचें काम करता. कितले त्रास जाला बार्देसकारांक आनी तिसवाडीकारांक हे कम्यूट करपाक.